Brasil posso Ekas farak swasano विदिशा भाऊ-बहिणांनो, सुमार 20-30 वर्सांसाठी एक पिक्चर आयले आणि त्या पिक्चराचे नाव जावन आसा द मिशन. इट्स अबाउट द जेजुइट मिशन्स इन लॅटिन अमेरिका. आणि ह्या पिक्चरान एकलो मनीस आसा जाचे नाव कॅप्टन मेंडोजा. आणि ह्या कॅप्टनाचो वावर जावन आसा लॅटिन अमेरिकाक वचून तिंच्या गांवच्या ट्रायबल पीपल पळय आसा तांकां धरून युरोपाक हाडून स्लेव्स कशे विकून. ही वॉज अ स्लेव ट्रेडर. आणि हो कॅप्टन एकल्या चोडवाच्या मोगान आसलो. आणि जेन्ना तो लॅटिन अमेरिकाक भेटलो हे सगळे स्लेव्स धरून हाडून टाइम लागता न्हू, 4-5 महिने लागता. या टायमामध्ये ताचो धाकटो भाव त्याच चोडवाच्या मोगान भेटता. दोग भाव एक चोडू. आणि मागीर घरा येतोच ते चोडू ह्या कॅप्टनाक सांगता, हांव तुजो मोग करिना, तुज्या धाकट्या भावाचो मोग करता. एका येता राग. आणि रागान तो वेता, घर सोडून वेता आसतना लोकांक खबर आसा हाची वकल ताच्या भावा लागीं मोगान आसा म्हूण लोक हांसोंक लागता. लोक हांसलो देखून ताचो राग माथ्याक मारता, चोडटा. आणि हो कॅप्टन त्या लोकांक मारून वेता आसतना ताचो धाकटो भाव येता ताका हाडायता. आणि मागीर सगळे कुफुसां जावन भावा मदें झगडी. दोगा भावा मदें झगडी एकले भायर येता. आणि झगडटा आसतना त्या टायमार तुमी जाणात, दिस इज स्टोरी इन 16th century. त्या टायमार सूर्य तलवार घेवन झगडी. दोगूय भाव सूर्य घेवन झगडटा आसतना हो कॅप्टन आपल्याच बाबाक जिवेशी मारता, तोपता. He loved his girlfriend very much. He also loved his younger brother very much. आणि मर्डर जाले उपरांत त्या कॅप्टनाक इतले दुख जाता बिकॉज he killed his brother. तो आपणूच आपल्या रूमान बॉन्ड करून सुमार 6 महिने खोडा लागून उलयता. सेल्फ पनिशमेंट. He thinks he has no redemption. हे गिल्ट फिलिंग आणि आपल्या भावाचो जीव काढला म्हणून ते गिल्ट फिलिंग जावन एकल्याकूच रूमान बॉन्ड करता. आणि तेन्ना एक जेजुइट पाद्री येता जो त्या मिशनात काम करतालो आणि कॅप्टनाकूय वळखतालो. हो जेजुइट पाद्री येता ताच्या लागीं उलयता आणि हो कॅप्टन म्हणटा, गेट आउट फ्रॉम हियर, आय हॅव नो सल्वेशन. आणि हो पाद्री म्हणटा, पिराचित कर, डू पेनन्स एंड यू विल बी ओके. आणि हो कॅप्टन म्हणटा, देयर इज नो ग्रेटर पेनन्स व्हिच आय कॅन डू. ऑल पेनन्स नथिंग फॉर मी. आणि हे भाशेन हो जेजुइट पाद्री ताका मिशनाक घातला. पेनन्स कशें, सेल्फ पनिशमेंट कशें, हो कॅप्टन आपल्यो सगल्यो तलवारी घेवन आपले कितें आसले ते सगळे एका नेटाक बांदता. मेक्स इट अ बिग बोल्डर. ताका दोरी बांदता आनी ओडीत वता. वेर इन द मिशन्स. And with that heavy weight, he climbs the mountain, huge mountains. He has to cross the waterfalls and Rana, Watson, Dorian, Watson, Park. He's struggling but pulling. And दूसरे ताका help करिना because they know he has to take care of his guilt. Wota. वयर दोंगरार पावता after so much of trouble. दुसरो ताचो कोलीग, दुसरो जेजुइट पाद्री तो चुचुरे करता, दोरी कादोता आणि आखी पोटली सोकला. He took so much trouble to take up the mountain. Now it is thrown down. हो दादलो कॅप्टन पोत्तून सोकला व पोत्तून ती वयर हाडून ट्राय करता. He just wants to punish himself because he cannot face the guilt in his heart. आणि शेकी मागीर वयर दोंगरार पावले उपरांत ते ट्रायबल लोक पळय आसले, they knew him very well. He was a slave trader. पण ताका पळोवन ते शॉक जाता. ताचो बेस पळोवन ताची कंडिशन पळोवन ताका शॉक जाता. आणि हो ओडटा ते पळोवन ताचे चुचुरे करून शेकी एक भुरगो वेता सुरी घेता दोरी घालता
and ती आखी पोटली वयरसान सकला पडटा. And after that, this captain cries so much. Kitlo rotta. And when Jesuit padri wasan taka veng marta. He feels so free, the whole burden is gone. Now his guilt also is gone. He feels he is forgiven, he has done the penance, now he is free. And he watching, जे तो वट्टालो गावरा ते गेले उपरांत समाधान झाले उपरांत काळजाक शांती मेळ्ळे उपरांत तो मागीर जेजुईट वर्दीन भितर सद्दां सेमिनरीन जावन पाद्री जावन जेजुईट पाद्री जावन आमी आमच्या जिवितांत बसले वचे उडी ताटा जोब कितें म्हणटा द बुक ऑफ जोब चॅप्टर 14 वर्स 1 जोब चॅप्टर 14 वर्स 1 Man born of a woman is of few days but full of hurts. Man born of a woman is of few days. आम्ही असं असताना थोडीच असतात. I think Bangalore म्हणतात 60-70 फंडा भितर. तितलोच आमचो वेळ ह्या संवसारात. आणि कोणी तुकाराम सांग काय मला सुखे झाल्यार थोडी 100 वर्सां गेलो. Otherwise average age is 60-70 मागीर फंडा भितर. पण ही 60-70 वर्सां जियेत आसतना कितले दुख आमच्या जिवितांत. कितले दुख ते दुसरे माझ्या फ्रेंडाक म्हणटा आम्ही इतलो वाद करता तुम्ही इतलो वाद करता यू हैव नो टाइम इवन टू मेक वन फोन कॉल यू आर वर्किंग माझा फ्रेंड यू क्या असं पहिले सगळी मरण येते कोण ते सगळे जीवितभर we accumulate all hurt feelings right from our childhood. भुरगेपणात either if our parents are abusive or if our parents are neglecting, म्हणजे फावो तो मोग दिना, फावो ते बरे उदोर दिना, तर सगळो आमी काळजान रात धरून we grow up with all that. आणि मागीर काजार जातोच गोवाची कंप्लेना, बायलेची कंप्लेना, भुरग्यांची कंप्लेना, आजी कंप्लेना, सासू माई सून all gets accumulated. मागीर आता when we are alone we start overthinking, not just thinking, overthinking. And also when we remain in that overthinking period, we don't want anybody. कोणाचो फोन नाका, कोणाक विजिट करू नाका, कोणाकडे उलोवंक नाका, we sit with that watching. हे जेवढो बर्डन घेऊन आम्ही बसता. कितें जाता जेवणाक पयलें जेवण नाका, न्हिदोंक गेल्यार न्हीद पडना, टॅबलेट पासून गेल्यार न्हीद पडना. And then what happens? Addiction comes in. हे दुख पयस करून मागीर सोरो यो बायले यो सोरो ती म्हाका पयलो सोरो addiction. Because you cannot handle that guilt feeling or that stress or that tension or that problem. You are thinking and thinking. So quick solution, sorrow, drugs. थोड्यापणे जेन्ना प्रॉब्लेम जायना कितें जालें कितें क्रायसिस what they do, they cut themselves or suicide. But it becomes too much. But ह्या संवसारान जेन्ना आमचे स्ट्रेस पळय वाडटा, we try first different methods. कोण योगा करता, कोण एक्सरसाइज करता, कोण मेडिटेशन करता. We try different methods, but still we are not satisfied. Full of stress. आता बायबलान वाचून वचून काणी आसा. कोण दुयेंत जालो, कोणाक भुरगीं ना, कोण मेलो. All these hurtful stories. Why they are hurtful stories? Why such horrible or not very appealing stories in the Bible? Is it because we want to know about Jesus? Jesus दिवस तो मनीस जालो आणि बायबलान बरयला ताणे मेलेल्यान जिवीन गेली, पिडेसाक बरी केली. बरे दिसता Jesus powerful. Is it because of that? Is it because of that the stories are recorded in the Bible? The stories are recorded in the Bible not only what Jesus did in the past, but he's still doing. If you read the letter of St. Paul to the Romans, chapter 15 verse 4, Romans, all scripture written in the past was to teach us. जे बायबल मध्ये कितें बरयला आमकां शिकोवंक कितें शिकयता? A God who came in the past is still coming. दर एका क्रिस्तांवाच्या जिवितांत जेजू अजूनय येता.
बक्षिता आदि जो घुसवण दिता आताय घुसवण दिता. So God who came still comes, a God who spoke still speaks. He speaks to us. He still forgives us. And ताकाच लागून जेसू म्हणटा, yeah, come to me. I am meek and humble of heart. Come to me. I will give you rest. But unfortunately, it doesn't enter our heads. कितें प्रॉब्लेम्स जाले, कितें स्ट्रेस जाले, कितें टेन्शन जाले, कसले हांव जेजू सांगता बसतलो, इल्लेशे मागणे करतलो, वगत बसतलो. That doesn't come in our mind. We think it is waste of time. No, it's the best of time. It is the best of time. जायते पावटी जेजूच्या बरोबर बसले, पांय लागी बसले, तो प्रॉब्लेम कडे पयस जावंचो ना, तो तुका घोटाय मेवता. तुझे सिचुएशन कडे चेंज जावंचे ना, but your vision changes to see the problem in a different way. जे insights आम्ही म्हणता न्हू, आयडिया रिमोनाक पळय घालून जायते पावटी we overthink, we don't get the right insights to see the problem. तो जेजूच्या पायाशी बोलले म्हणतो, so get a different insight, a different way of looking things, a different way of understanding things, different way of understanding others. Jesus come to me. How beautiful it is when we come to Jesus. कित्याक आमी इतली वजी घेवन भोंवतात? Why? Some burdens are useless, really useless. तितले चीज कांय करूंक जायना. Why do you let go? Psychology आता a new phrase, let go. हांव लोकांक कितें सांगता, कितें जावपाक आहा तें जातलें. Don't worry. One day at a time, sweet Jesus. आयचो दीस देवान दिला आयचें चिंत, फाल्यां कितें जाता तें पळोवया. Why are you worried? Why do you anticipate tension of tomorrow today? फाल्यांची चिंतून आयचो दीस कित्याक पिड्यार करपाचो? This is my simple principle in life. आयज म्हाका भाव कितें आसा, आयज हांवें कितें करूंक जाय, ताचेर हांव लक्ष घालता, फोकस करता. फाल्यांचें फाल्यां पळोवया. Of course, we have in our mind a broader picture, but we don't worry too much. We don't worry too much. ताकाच लागून जेजू म्हणटा, come to me. म्हणून प्रितीच्या बाबतींत आयज आमी ही जेजूची उतरां मनार धरून जेजूची जिया. A husband cannot fully satisfy his wife. A wife cannot fully satisfy her husband. Nobody can fully compliment, only the Lord. ताकाच लागून भाग्यवान आगुस्तीन म्हणटा, our hearts are restless until they rest in you. Only God can rest our troubled hearts. म्हणून ह्या दिसाच्या बलिदानाक आमी मागुया सायबा म्हाका कृपा दी. हे सगळी म्हजी चिंतना, सगळी म्हजी कल्पना, सगळी म्हजी टेन्शन, सगळी म्हजी स्ट्रेस तुज्या पांय लागी दवरून एक बरें जिवीत जिवून, समाधानाचें जिवीत, शांतीचें जिवीत जिवून आमी कृपा मागुया. बापाचें आनी पुताचें पवित्र आत्म्याचें नांवान.